नमस्कार. गोवा टुडेत कानिफनाथ तारीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. सांतिस्तेव रेंट कार न्हंयत गाडयेत चलो चली भायर चलो उदकात. गाडी काडली, सर्च ऑपरेशन चालू. माशेलात गाडी लागिल्ली, कोण तरी करतालो पाठलाग. फोंड्या कुर्टी लायटीच्या शॉकान गोवो सोंपलो. रातल्या तवशाच्या मळ्यात खावडीक गेल्ले कडेन अपकीर्त. मळेकार म्हणटा लायव्ह वायरीक तेंकलो. राना खाते करता चवकशी. कुडचिरे साल्वादोर दमून डेब्री प्रकल्प आणि बेकायदेशीर हिल कटिंगाचेर ग्रामसभा तापल्यो. कुडचिऱ्या प्रकल्प रिजेक्ट. साल्वादोर पंच सरपंचाचे वाचले. ग्रामसभा गुटलायली अर्द्यार. फुडल्या जल्मात भुरग्याक बरी फामील मेळू. पिटबुलाच्या हल्ल्यात सोंपिल्ल्या भुरग्याची आवय मागता. बापायच्या वक्तव्याचेर आवयक तिडक. ज्ञानपीठ हो खूब व्हड सन्मान. भाई मावजान वादात पडचे परस कोंकणी साहित्य कशें वाडटले हाचेर उलोवचे. मोगोचो फुडारी सुदिनाचो सल्लो. सगळ्यांनी ग्रीन चवथ मनोवची. परब मनयतना पर्यावरण सांबाळात. मुख्यमंत्र्याचो गोंयकारांक उलो. आणि बांदोडकार मेमोरियल फुटबॉल ट्रॉफीची मंगळारा सेमीफायनल. पयली मॅच FC गोवा आड CD जस्टिसिया. दुसरी ओडिशा FC आड ब्रिस्बेन रोअर FC. सांतिस्तेव फेरयेकडेन रेंट कार न्हंयत. गाडयेत चलो आनी चली आशिल्ली. गाडी न्हंयत पडल्या उपरांत चली भायर आयले. दोगांय गुजरातची स्टुडंट. मार्शेला गाडी कोणाक तरी लागल्या उपरांत अनवळखी पाठलाग करतालो म्हूण चली सांगता. गाडी नौदल आनी पुलिसांनी भायर काडली. ड्रायव्हर भुरग्याचे सर्च ऑपरेशन सांजे उसरा मेरेन चलताले. शेनवारा राती सांतिस्तेव फेरयेकडे मोटार न्हंयत. गाडयेत चलो आनी चली आशिल्ली. मार्शेला तांची गाडी कोणाक तरी लागली उपरांत अनवळखी तांचो पाठलाग करतालो. गाडी सांतिस्तेव पावल्या उपरांत अदमास चुकिल्ल्यान गाडी न्हंयत पडली म्हूण चली सांगता. गाडयेंतल्यान खंय दोगूय जाणां भायर सरताली. ताच्या उपरांत चलो मिसिंग. तशेंच चलयेन पुलिसांक सांगला म्हूण म्हायती. बेपत्ता आसा तो गुजरातचो बासुदेव भंडारी म्हूण कळटा. मार्शेला गाडी लागला ताचो म्हाड्डोळ पुलीस तपास करतात. 2 जावन 5 मिनटांनी कॉल आयिल्ले की हांगा जुव्यार जी ओल्ड गोवा वचपाक गांवडाळी जी फेरी आहा ते फेरये कडेन थंय एक कार उदकान गेल्या म्हणून रॅम्पा वयल्यान. 2 जावन 5 मिनटांनी कॉल आयले आनी इमिजिएटली आमची कुंडायची गाडी थंयच्यान भायर सरली आनी हांगा आयली मागीर तशीच ओल्ड गोवाची गाडी गांवडाळे सायडीच्यान आयली. हांगा येतकूच पळयलें तेन्ना एक गाडी भितर गेल्या म्हणून सांगलें ताणें. एक चली आशिल्ले त्या गाडयेन आशिल्ले ते पेंवन भायर आयले स्विम करून. सो ते मेळ्ळें की ताणें सांगलें ताजे बरोबर आनी एक चलो आशिल्लो आनी ती गाडी आनी तो चलो दोगूय जाण बुडले. जे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटान जे एक चली चलताले तेजो बॉयफ्रेंड ताका मेळपाक गोंयान आयिल्लो. ताचे मागीर तेंच्यांनी रेंट कॅब हायर केली आनी अशी म्हायती मेळटा की काल जेन्ना ते मार्शेलान आशिल्ले मार्शेलान तेंच्या गाडयेक अपघात जालो आनी थंयच्यान तेंच्यांनी पळ काडली. तेंचे फाटल्यान जे कोण तरी लोक आशिल्ले ते लागले कारण थंय तेंचे कडेन अपघात जालो म्हणून. आनी अशी म्हायती मेळटा की ते त्या लोकां पासून वाचपा खातीर ते हांगासर ह्या फेरी पॉयंटा मेरेन पावले. तांकां रस्तो खबर नाशिल्लो. थंय ते पावले. हांगासरल्यान जो रॅम्प हांगासर आमी फाटल्यान पळोवंक शकता फेरीचो थंयच्यान ती जी गाडी आशिल्ली जी रेंट कॅब ती गाडी तेंची न्हंयत पडली. त्या न्हंयत पडटकीर जे चली आशिल्ले ते चली गाडयेच्यान भायर सरून ते हांगासर धोक्यार येवन पडले. पूण जो चलो आसा तो चलो सध्या मिसिंग आसा. सकाळच्यान सर्च ऑपरेशन हांगासर गाडयेचें चालू आशिल्लें. ताज्या मागीर जी गाडी आसा ती लोकेट जाली. गाडी वयर काडपा खातीर जे फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस चलो जो आशिल्लो गाडयेन तो गेलो तरी खंय काय. कारण जेन्ना गाडी वयर काडली त्या गाडयेन त्या चल्याची बॉडी नाशिल्ली. त्या चल्याची पॅन्ट मेळ्ळी. त्या पॅन्टाक बेल्टूय आशिल्लो. सो आतां कळना की एक्झॅक्ट जालें कितें. ओमकार फळारी आनी शिरीश कुंकळकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी.
फोंड्या केळबाई कुर्टी लायटीचो शॉक मारून गोवो सोंपलो. रातच्या वेळार तवशाच्या मळ्यांत खावंक आयिल्ले कडेन हाय टेन्शन लायव्ह वायरीक तेंकलो म्हूण मळेकार उलोवन दाखयता. सकाळीं तवशी काडपाक गेल्ल्या शेतकाराचे नजरेक अपकीर्त दिसल्या उपरांत राना खात्याच्या कानार घाले. प्रकार कितें तो तपास चल्ला. तवशी घेवन येयलो बाजारान डायरेक्ट भितर दवरपा आयलो. भितर दवरपा आयलो बरोबर कितें जालें, मागीर लक्ष म्हाजें हेजेर गेलें. हांव ती काडली दवरली आनी असो पळय हे सायडीन घुंवलो तेन्ना म्हाका हें दिश्टी पडलो. सकाळीं आयज पळयलो आतां सकाळीं सातांक सुमार. मागीर ताका सांगपाक गेलो अशें म्हणलें जालां. तूं हांगाच बसता तवशी घेवन? हांगाच बसता. म्हणल्यार आतां हें सांगाय पार तितलो ना न्ही. थोडो कितें जाल्यार फोंडेच्यान उडपाचो. कळ्ळें. आनी म्हागेले मळेकार कितें थोडें सांगलें म्हणटा म्हाका दवरता न्ही. म्हणटा कितें आतां म्हाका तें बरें पडटा. ती सायड आमी मारलेली. आमी हेल्प केल्लो येते मार. पंचायती कांय लक्ष घालना. कोण सांगलो तेंगे म्हणजे आतां आमी कितें करता तितल्या येती सगळीं झाडां आमी उडयलेली हे सायडीच्यान. तुमीच क्लीन करून घेता? तुमीच क्लीन करता? जायला करची पडना आमचेर पळय लायटी आहा आमी हात लागता कितें जाता. कळ्ळें. ते मारतात ना न्ही म्हणून कितें जाता हें जाता प्रॉब्लेम खंय येता. आमी त्या जुपून वायर तुटली जावं वायरी बडी तेकली जाल्यार आमी हात लावंक शकता. तो आमकां रिस्क आसता. तुमचें नांव? पण हांगेर हें तुमगेलें हें आसा म्हणलें आमचो मळो आसा न्ही. हय मळ्यान भितर सरपा येयला ते आमकां हें दिसता. ना पण गेट बंद आसता न्ही तुमगेली? बंद आशिल्लें गेट. आनी असो खंयच्यान येयलो म्हणटा तूं? आनी लायटी वायर कितें आंगार पडली तेज्या? तें मात खबर ना पूण लायट एकूच पडलेली आहा ताका. पण लायटी शॉकान मेलो तो. अशें न्ही. दिवचले मावळिंग्या कुडचिऱ्या आनी साल्वादोर द मुंद ग्रामसभांनी थळावे इशू तापले. कुडचिरे ग्रामसभेत गावात कन्स्ट्रक्शन डेब्री प्रकल्प नाकाच म्हूण लोकांनी नेट धरलो. साल्वादोर द मुंद ग्रामसभेत हिल कटिंगा वयल्यान सद्याची सरपंच आनी आदलो सरपंच आनी पंचांचे वाजले. ग्रामसभा अर्द्यारूच सोडली. मावळिंगे कुडचिरे ग्रामसभा कोयर प्रकल्पाच्या कन्स्ट्रक्शना वयल्यान बरीच तापली. गांवकारांच्या अनुमती बगर सरकारान असले प्रकल्प हाडचे न्ही लोकांचे मत. अशा प्रकल्पांक कुडचिऱ्यात परवानो दिवचे ना म्हण ग्रामसभेत एकमतान थाराव. सप्टेंबर 2024 रोजी वन मावळिंगे कुडचिरे ग्रामपंचायतीने कुडचिरे येथे खास बोलवण्यात आलेल्या ग्रामसभेत सर्वानुमते ठराव संमत करण्यात आला की कुडचिरे गावात राज्य सरकारतर्फे कचरा निर्मूलन प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आला असून या प्रकल्पास आजची ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत विरोध करीत आहे. या विषयाचेर उलयता आसतना सरकारी जमनीचेर येवपी प्रकल्पांक विरोध करप लोकांनी बंद करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री सांगता. की स्टेटीच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटात बरे प्रोजेक्ट जे आमी इंटिरियर गांवांनी हाडपाक सोदता त्या बऱ्या प्रोजेक्टाकूय बी सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. प्रत्येक फावटी लोकांक संवय जाल्या सरकाराची जमीन दिसता ती हडप करप आनी आमी जर मातशें ते सरकाराचो कसलोय प्रोजेक्ट करप गेलो काय ताका विरोध करप ही पाड मनोवृत्तींतल्यान लोकांनी भायर येवपाची गरज आसा. आमी थारायला आतां आमचे इंटिरियर गांवांत सुद्दां जरी सरकाराच्यो जमनी आसत जाल्यार थंयसर बरे प्रकल्प आतां हांव उलयना फुडें उरलेल्यो जमनी बी हडप करून रावत जाल्यार घरां सुद्दां डेमोली ह्यान फुडें सरकाराच्या जमनीत जर घरां बांदली जाल्यार ती डेमोलिश जातली. परत सांगू नाकात की डेमोलिश केली. मजगती साल्वादोर द मुंड जाल्ल्या ग्रामसभेत बेकायदेशीर हिल कटिंगाच्या विशया वयल्यान सद्याची सरपंच आनी आदल्या सरपंचा मदीं बरोच बोवाळ जालो आनी सरपंचा सयत 4 पंच सदस्यांनी ग्रामसभा सोडून गेल्ल्यान थळाव्या मदीं तिडक पातळ्ळ्या. हेचो करप्शन जो पंच मेंबर आसा कृष्णकांत तेची असलियत लोकां फुड्यान हाड म्हणून हांवें म्हटलें हांवें दाखय आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की दाखयलें. लोक म्हणपाले दाखय. तेन्ना आमी जेन्ना दाखोवपाक गेले तेन्ना ती सरपंच उठली आनी हेजेर हात मारलो मोबायलार आनी ताका दुखयलो कितें केलें तेणें ते व्हिडिओ तुमचे आसतले. ते हांव सारकें क्लियर हांवें पळोवंक पावना. हांव पळयनासतना कांय ऑब्जेक्ट हें घालिना कोणाचें ते पळया कितें केलां तें तेणी. पूण हांव म्हणटा तुमच्या आंगान जर भंय ना चोरी ना पळोवनी न्ही लोकांक कित्याक तो बंद केलो तुमी. म्हणजे तुमी ह्या करप्शनान कृष्णकांता बरोबर जे बसलेली बॉडी आसा ही आसा हे सिद्ध जाता. जर करप्शनान नासले जाल्यार लोकांक ते फेस करतले आसले आनी अशें लोकांक ग्रामसभा सोडून पळचे नासले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आनी सौरभ शिरोडकार. हणजूण पिटबुलाच्या हल्ल्यात सोंपिल्ल्या भुरग्याचे आवयक बापायन केल्ल्या वक्तव्याचेर तिडक.
बापायन खंय मिडियाक चुकीचो स्टेटमेंट दिला. भुरगो 7 वर्साचो, बापायन म्हणला 9. बापायक भुरग्याची धड पिरायूच खबर ना. फुडल्या जल्मात त्या भुरग्याक बरी फामील मेळू, आवय मागता. म्हाका आनी कोणाचोच आदार नासलो. म्हाका आशा आसली म्हाका 4 पयशे गावतले, चेड्याक आनी कितें एक्स्ट्रा हांव कितें करूंक शकतलें, एक सेविंग करूंक शकतलें, कितें तरी दितलें म्हणून हांवें हें काम घेतलें. म्हाका आनी कोणाचोच आदार ना, कांयच ना. उलोवंक सगळीं हा, बट म्हाका कोणाचेर रुपया दिवना. म्हाज्या चेड्याक आतां स्कूल स्टार्ट जावन आतां 3 म्हयने जाले. कोणें बाबा एक पेन्सील घे, रबर घे, एक युनिफॉर्म सुद्दां घे म्हणल्यार म्हाका कोणें दिवना. हांवें काम करूंक जाय आसलें, हांवें खावंक जाय आसलें. हांव म्हाजी कितें आसा पळय न्हू, म्हाजी उतरां कितें न्हू प्रुडंटाच्या थ्रू तुमच्या पावयता. कित्याक हांव जाणा तेणेन म्हाज्या बद्दल कितें सांगलां कितें ना तें. सो म्हाजी सायड तुमकां जाणून घेवंक जाय म्हणून हांवें हें सांगलां. ओके, बापूय तर सामको आसलो, बापूय तर भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळी घेतलेली. जाल्यार म्हाका इतले त्रास आनी म्हाजो भुरगो वयचो नासलो. म्हाजो भुरगो कसो गेलो कितें गेलो हांव जाणा. आतां इतलेंच मागता देवान ताका बरी शांती दिवची, खंय तरी दुसऱ्या जन्मान हाडूनी, बट बरे फॅमिलीन हाडूनी. हांव इतलेंच मागता ताका बरी फॅमिली गावल्यार पुरो म्हाज्या चेड्याक. फोंड्या कदंब बस स्टँडार वतल्या रस्त्याची दशा. सगळ्याक फोणकुला. 2 व्हिलरीन वतल्यांक जिवाची धाकधूक. सरकार वेंचणूक तेकली काय रस्तो करता, वेंचणूक जाली काय कोण लक्ष घालिना. फोंडेकार विटल्यात. सरकारान लक्ष घालून खंय रस्तो एकदाचो जाग्यार घालचो. ह्या फोंडेचे सिटीजन म्हणून आनी तसोच रोड सेफ्टीचो एक एक्टिविस्ट म्हणून जावं बरो वावरपी म्हणून गोवा रोड सेफ्टी ऑथॉरिटी ह्या विशयाचेर आमी वेळोवेळार सरकाराक जागृत असतात की सरकाराक म्हणटा की आमी ते पोथोल फ्री रस्ते दियात म्हणून. रस्ते करता आसतना ते अशा टायमार करात की जे उरचे अशा टायमार. पूण आमी कालांतरान पळयता की न्ही की जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना 2 म्हयने पयलीं खंय तरी ताचो काळ्या डामराचो खर लायतात आनी ते इलेक्शनान वोटींग जालें की ते रिजल्ट आयलो की ताजे उपरांत 2 म्हयन्यान ते परत वतात. ताजे विशयाक सरकाराक बऱ्यापैकी खबर आसा, ताजेर ऑथॉरिटीज आसात की ते रस्ते हे तांच्यांनी ऑक्टोबरांत नोव्हेंबरांत सुरू करचे आनी सादारणशे मे लागच्या पयलीं काम सोंपपाक जाय. बारीक जे लोक आसात, स्कुटर जर म्हणून नाल्यार 2 व्हिलरवाले 5 व्हिलरवाले आसात, किंवा बारीक गाडी तांकां ते फटाफट कोणांनी पटून ते त्रासान पडटा, एक्सिडेंटूय जातात, 5-5 मोठ्या गाडयो ब्रेकडावन जातात. तो पावस आयलो, पावसान सगळे ते तेंच्यांनी पयलींचे रस्ते आशिल्ले ते सगळे दाखोवन दवरले की आमी अरून दाखोवन दिलो की फक्त थंय मारिल्लो म्हणून. KTC बस स्टँडाक हो जो एप्रोच रोड आसा तुमी पळयता आसतले कितलो हो रस्तो खराब जाल्लो आसा. तो म्हटल्यार रस्तो आशिल्लो असो दिश्टीच पडना. जे पळय खड्डे पडले ह्या रस्त्याक आनी इतले मोठे खड्डे पडल्या कारणान हांगासरल्यो ज्यो बसी आहा ज्यो पणजे ट्रॅव्हल जातात जावं स्कुलाच्यो बसी, इवन कॉलेजीची भुरगीं यो वच करता ह्या वाटेन, पण हांगासर ह्या रस्त्याचेर कोणाचीच नजर ना. आनी लोकांची मागणी आहा की हो रस्तो बेगोबेग रिपेर करचो म्हणून. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. भाई मावजाक मेळिल्लो ज्ञानपीठ सन्मान हो खूब मोठो. ताणें भाशावादाच्या गजालींतल्यान पयस रावचो. मोगोचो फुडारी मंत्री सुदीन उलयला. मराठी कोंकणी वाद उस्तुच्या परस सरकारान कोंकणींत साहित्य वाडोवंक कितें काम करचें ताचेर खंय मावजान उलोवचें. एक गोष्ट खरी आसा, ताचो जो सन्मान मेळ्ळा खूब मोठो सन्मान. आनी जेन्ना मनशाक येदो व्हडलो सन्मान संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान मेळटा तेन्ना ताणें अशा गोश्टी पासून पयस रावपाक जाय अशें मराठी कोंकणी ह्या विशयाचेर उलोवचे पेक्षा कोंकणींत लिटरेचर करपा खातीर सरकारान आनी आमी ताजे बरोबर कितें काम करता तें मराठी ही खूब मोठी भाशा. तिका सरकाराच्या माध्यमांतल्यान व्यासपीठ जाय अशें ना. प्रत्येक मनीस जो गोंयांत आसूं गोंया भायर आसूं ते खुबशे लोक अजून मराठी
मनापासून वापर आणि शुद्ध म्हाका दिसता मावजो सुद्धा मराठींतल्यानूच शिकला म्हाका दिसता कारण त्या वेळार सगळे कडेन आमचे सारके जे कोण शिकल्या मराठी शाळा गोंयभर आनी त्या खातीर मराठीचेर उलयता आसतना ताणें खूब विचार करून उलोवपाक जाय केले आनी ते विशय घेवन मुखार वचपाचें ना लिटरेचर वाडोवपा खातीर कोंकणींत आमी कितें करपाक जाय ताणें सांगचें हाजे फुडें आमी आसा कारण खंयचीय भास जर मोठी जातली तिका एक पायो भक्कम आसता आनी भाशेचें राजकारण करून आमकां मुखार वचपाचें ना. हरमल पेट्रोल पंपार शॉर्ट सर्किटान बुलेटीक उजो गाडी पुराय लासून काबार लोकांनी उजो पेट्टना गाडी ओडून पंपावेल्यान पयस व्हेल्यान मोठे अपकिर्त चुकले. दनपारा गजाल पेट्रोल पंपार खंय गाडयेन पेट्रोल भरून गाडी चालू केली तेन्नाच इंजिनांतल्यान धुंवर येवन सोमतोच उजो रायडर बऱ्यान साल्वार. बुलेट इल्ले घातले पहिले तिने जीपे मारले आणि जीपे चालना म्हणून तिने परत कार्ड मारले आणि तेका सकलसून प्लगा कडसून काय झालं खबर ना तेजून तेका चटको घातलो कार्ड भायर पडले स्लीप आणि तो पळालो हयसून गाडी थंय चिरेन पळालो आणि बुलेट पेटली. ओके पेट्रोल पंपार काय डॅमेज जावं ना पेट्रोल पंपार काय डॅमेज स्विच ऑन केलो ते अफ्टर बॅटरी शॉर्ट जाली आनी आग लागली. आग लागता आनी आमच्या भुरग्यांनी फायर एक्सटिंग्विशन आसले ते फोडले सगळी पालयली तेतून आमकां ह्या राजेश भावान मदत केली. तो येवन मागीर आपल्या शॉपार वचून धांवन येयलो फायर एक्सटिंग्विशन घेवन तेणी मदत केली मागीर ती बुलेट तेणी ओडून साइटी गेली. शॉप में वर्क कर रहा था इधर से आग लग रहा था 2 आ रहे थे आते समय मैं भाग के आने के टाइम ये गाड़ी के ऊपर आग लगे तो मैं हमारा क्या बोलते हैं कुछ रिस्क लेके हम जाके उसको बुझाए. अच्छा आगीन मिळून फुल काबार जाल्ले आसा कांयच उरलेलें ना. अशें जालें की 12च्या सुमारान एक पेट्रोल घालपाक आयलो आणि त्यांनी पेट्रोल घातले आणि त्यांनी कार्ड दिले अमाउंट पे करपा खातीर. मागीर तांणी स्टार्ट मारल्या उपरांत खंय तरी बॅटरी खालच्यान स्पार्क जाले आणि आग जी आसा लागले. कसली जिवीत हानी जाल्लेली ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. चवथ लागीं पावली लोक खरेदी आनी तयारीक लागलो. मुख्यमंत्र्यान सगळ्या गोंयकारांक ग्रीन चतुर्थीचो उलो मारला. गणपतीच्या मुर्तेसावन ते मखर माटोळी आनी सजावटीच्या सामान पर्यावरणाक हानिकारक आसचें ना हाची जतनाय घेवची. पर्यावरण पूरक सामान वापरचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. चवथ ही तसो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आणि चवथीच्या निमित्तात गोंयांत मोठो धूमधाम आणि धडाक्यात आपल्या पारंपारीक घराकडे गोंयकार चवथ मनयतात. आणि चवथ म्हटली काय पहिले 8-10 दीस तयारी सुरू जाता आणि ताज्या उपरांत 11 दिसाचो गणपती पावयसर एक मोठो उत्साहाचें वातावरण पुराय गोंयांत आसता. हो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव हांवें मुद्दामूनच म्हणला कारण गणपती चिकण मातयेचो तो आमचो गोंयकारूच भाव तो तयार करता. पारंपारीक रित्या तो गणपती घराकडे हाडपाची आमी हाडटात. आयज काल प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती येवपाक लागल्या ते घेवं नाकात. आमी ते अवॉयड करपाक जाय. मागीर कोणूच प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती हाडचो ना. दुसरें पळोवंक वचत जाल्यार माटोळी ही रानांतली वेगवेगळी फळां फुलां हाडून खूब बऱ्या पद्दतीची माटोळी आमी सगळे जाण बांदतात. पण आतां ट्रेंड आयला प्लास्टिकची फळां फुलां ही माटोळेक बांदपाची बंद करात. कसल्याच पद्दतीचो प्लास्टिकचो वापर ह्या चवथीक जावचो न्ही हे आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय. तिसरी गजाल आमी पळयता की चवथीक लागपी फराळ हो सगळो आमच्या घरात पारंपारीक रित्या आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी तयार करतात. पण आतां ट्रेंड आयिल्लो आसा तोय फराळ आमी भायल्यान हाडपाक लागल्या. पण म्हाका दिसता की आमी हो सुद्दां फराळ जो आसा पळय न्ही आपल्याच घरात तयार करतले. आणि इन केस कोणाक घाई गडबडी खातीर तयार करप शक्य ना माटोळी रानांतल्यान हाडपा खातीरय शक्य ना जाल्यार आमच्या स्वयंपूर्ण ई बाजार आमी हाजेर हे सगळ्यो म्हणजे माटोळीच्या सामाना पासून फराळ हे सगळे स्वयंपूर्ण ई बाजार हाजेर अवेलेबल आसा. तातूंतल्यानूच सगळ्यांनी ते विकत घेवचे. बट ह्या पर्यावरणाची हानी जावची न्ही म्हणून आमी जतनाय घेवपाची गरज आसा. बांदोडकर मेमोरियल फुटबॉल ट्रॉफी सर्तीची मंगळारा 3 तारखेर सेमीफायनल. पयली मॅच सांजे 4 क
FC गोवा आड CD डिफेन्सा वाय जस्टिसिया. सांजे 7 दुसरी मॅच ओडिसा FC आड ब्रिस्बेन रोअर FC. जिखता तांची फायनल शुक्रारा. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी सध्या गोंयांत चालू आसा. गेमी ज्यो आसा त्यो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्डा हांगसर खेळिल्ल्यो वयता आनी टोटल 8 टीम हेतून पार्टिसिपेट जाल्ल्यो. 3 टीमी आशिल्ल्यो आयएसएलाच्यो टीमी आशिल्ल्यो, 2 टीमी आशिल्ल्यो ज्यो आउट ऑफ कंट्रीच्यान आपयल्ल्यो गेल्ल्यो. एक ऑस्ट्रेलियाच्या ए लिगाची टीम आशिल्ली, तशेंच एक अर्जंटिनाची टीम आशिल्ली. त्यो 2 टीमी भायल्यान आपयल्ल्यो. तशेंच 2 गोवा प्रो लिगाच्यो टीमी आशिल्ल्यो, ज्यो स्पोर्टिंग FC आनी डेम्पो FC आशिल्ले. आनी एक जी आशिल्ली ती आय लिगाची टीम आशिल्ली, ती चर्चिल FC. खूब गेमी जाल्यो. स्टार्टींग फॉर्मेट आशिल्लें तें लीग फॉर्मेट आशिल्लें आनी तें लीग फॉर्मेट काबार जावन जे सेमी फायनलीक टीमी पावल्यो आसा त्यो म्हणल्यार FC गोवा, ओडिसा FC पावल्ली आसा. तशेंच दोनूय टीमी ज्यो ऑस्ट्रेलियाच्यान येयल्ली तशीच जी अर्जंटिनाच्यान टीम येयल्ली, दोनूय टीमी सेमी फायनलीक पावल्ल्यो आसा. दोनूय सेमी फायनल सप्टेंबर 3 तारीख जातल्यो. फर्स्ट सेमी फायनल जातली ती म्हणल्यार FC गोवा वर्सेस डिफेन्सिया वाय जस्टिसिया, ती 4 जातली फातोर्डा स्टेडियमाची. सेकंड सेमी फायनल आसा ती जातली म्हणल्यार ओडिसा FC वर्सेस ब्रिस्बेन रोअर FC सिटी यांचे मदीं जातली. खूब गेमी जाल्यो पूण थंय एकूच कमी दिसली ती म्हणल्यार तशें लोक नाशिल्लो, क्रावड येयल्लो नाशिल्लो पळोवपाक. लोकांक अपील करता की लोकांनी मुद्दाम येवन गेमी पळोवच्यो, कित्याक 4 टीमी बरी आसा. 2 टीमी आसा जी एक गोंयची टीम आसा, दुसरी आसा ती ओडिसा FC आसा. दोनूय ISL टीमी आसा आनी ज्यो बाकीच्यो 2 टीमी आसा त्यो जावन आसा एक अर्जंटिना टीम आसा आनी दुसरी आसा ती ऑस्ट्रेलियाची टीम आसा. सो मुद्दाम एक बरो फुटबॉल पळोवपाक लोकांनी फातोर्डा स्टेडियमाचेर 3 तारखेक येवचें. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.